राज्यसभेन जे सरकारान बिल पास केल्लें आसा एकदम घाई गडबडीन केल्लें आसा. खरें म्हणटाल्यार हेचेर डिबेट जावपाक जाय आसलें हावजान. ते आमकां खंयच डिबेट जाल्लें दिसूंक ना. आनी खरें म्हणटाल्यार एकदम घाई गडबडीन जें बिल केल्लें आसा, खरें म्हणटाल्यार शेतकाऱ्यांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. हो शेतकाऱ्यांचेर अन्याय दूर करपाक लागून सरकारान खरें म्हणटाल्यार हेचेर फेरविचार करपाची गरज आसा. तें बिल आसा पळय, तें बिल खरें म्हणटाल्यार रिवोक करपाक जाय. कित्याक सांग, आयज सबंद जो मनीस जल्माक येता तो खरो शेतकरीच म्हणून येता. शेतकरी कसो काबार कश्ट करता आनी कशें राबयता हे त्या शेतकऱ्याकूच खबर आसता. हे व्हडले श्रीमंत लोकांक खबर नासता. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करून खरें म्हणटाल्यार शेतां ही फार्मिंग करून दिवपाची गरज ना. कित्याक प्रत्येकाचें जीवन हे आमचें जें पोट आसा, हे पोट हे शेता पासून आमी हे करता, पोट भरता. शेतां जर आयज नासली जाल्यार आमी पोट भरूंक शकनासले. प्रत्येक जाण एक टायम आमी पळयता शेतकरी आत्महत्या करता. कित्याक करता तर एकदां चड पावस पडटा, आर्थीक दृश्टी कितें जाता, एकदां आपत्ती येता आनी एकदां त्या कितें आसता लोन काडलेलो आसता, तेणी लोनां घेतलेलीं आसता आनी त्या लोनान तो भरभरतलो आसता आनी ताका ती फारीक करूंक जायना आनी ताका लागून तो आत्महत्या करता. आनी अशे जर प्रकार जर देशान आयज जर घडपाक लागले जाल्यार ही एकदम अत्यंत वायट गजाल आसा. जय जवान जय किसान असो एक नारो दिल्लो शेतकऱ्यांक लागून. कित्याक दिल्लो तर शेतकऱ्यांनी फुडें सरपाचें. जशे जवान आमी देशाक खातीर लढटा तशें आमचो हो शेतकरी जवान हो आमच्या शेताक लागून तो कश्ट करता. तेका लागून हे तेणी आमचो लाल बहादूर शास्त्री हेणी तेका त्या टायमार असो एक नारो दिल्लो. म्हणून हांव जे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेजे कडेन हांव एक मागणी करता की जे आयज लोक शेतकरी जे रस्त्यार येयल्ले आसा तांकां खरें म्हणटाल्यार न्याय दिवपाची गरज आसा. देव बरें.